साहित्य अकादमी 2021 वर्षाचे पुरस्कार जाहीर झाले। साहित्य अकादमीचो 2021वो पुरस्कार संजीव वेरेकर हांच्या 2019 वर्सा प्रकाशित जाल्ल्या रक्तचंदन या काव्य झेलाक फावो जालो। ह्या वर्साचो बाल साहित्य पुरस्कार सुमेधा कामत देसाय हांच्या 2017 वर्सा प्रकाशित जाल्ल्या सुमींचे कोटरांगी या लघु कादंबरीक जाल्यार साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार श्रद्धा गरड हांच्या काव्य परमळ या काव्य झेलाक फावो जालो। म्हाका हो पुरस्कार फावो जालो म्हणून खूब फोन आयले आनी चडशे तातूंतले डिजर्विंग तुका हो फावता अशें ताणें म्हणलें म्हाका। आनी ते म्हाका दोट्टी पुरस्कार कसो दिसता की जाका फावता ताका मेळटकर जो कितलो आनंद जाता तो हांवें आज ह्या म्हज्या पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत हांवें अणभवलो। आनी जांणी म्हाका प्रेरणा दिली, जांणी म्हाका ह्या प्रांताक मार्गदर्शन केलें कवितेचें आसूं वेगळ्या साहित्याचें हातूंत, तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हजी कवितेची सेवा अखंडपणान सातत्यान चालूच उरतली। हो पुरस्कार मेळ्ळो तरी म्हूण म्हजी लेखन सेवा बंद पडटली अशें न्हय, कारण हांवें आतां मेरेनचें जें लेखन केलां तें करता तें हांव अस्वस्थ जाता, म्हज्यान रावंक जायना म्हणून हांव लेखन करता। पुरस्काराच्या खातीर हांवें केन्ना लेखन केलें ना, कसल्या बक्षिसा खातीरूय केन्ना कविता बरयली ना। विश्व कोंकणी केंद्रा वरवीं पुरस्कृत श्रीमती विमला व्ही पै वर्सुकी कोंकणी साहित्य पुरस्कार वर्स 2021 खातीर पुरस्कार जैतिवंतांच्या नांवांची मंगळूरच्या कोंकणी भाशा आनी संस्कृती प्रतिश्ठानान घोशणा केल्या। एंथनी बारकूर हांचो मासा हो कोंकणी कथा संग्रह सर्वोत्तम कोंकणी पुस्तक गद्य म्हणून वेंचला। उदय मामरो हांचो इंद्रधनू हो कोंकणी कविता संग्रह सर्वोत्तम कोंकणी पुस्तक म्हणून श्रीमती विमला व्ही पै कोंकणी साहित्य पुरस्कार 2021 खातीर वेंचला। कोंकणी भास अध्यापन शास्त्र, व्याकरण तशेंच कोश विज्ञान क्षेत्रांत निरंतर मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर सुरेश जयवंत बोरकार हांकां श्रीमती विमला व्ही पै कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान 2021 ह्या भोवमाना खातीर एकमतान वेंचून काडल्यात।